फाटल्या 6-7 म्हयन्यांत हो 6वो ॲक्सिडंट. थळावे सांगता ते प्रमाण वाठारांत पेट्रोल पंप सुरू जायत सावन त्या स्टॉपार ॲक्सिडंट जायत आसा. सकाळीं 4 व्हिलर आनी स्कुटरीचो ॲक्सिडंट जालो. स्कूटर रायडर मंजुनाथ हेमर क्रिटिकल. माझें नांव अक्षय गावडे, हांव सुद्दां रहिवासी. तर आयज हांगासर सकाळीं 8 मेजर ॲक्सिडंट जाला 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलराची. 2 व्हिलर सामकी फूल काबार जाल्या. तो जो ड्रायव्हर आसा तो रायडर आसा तेजी काय कळोंक ना, पूण तेजे पांय फ्रॅक्चर जाला, तकलेक मार जातलो आनी तेजें जें हेल्मेट घातलें तें फूल डॅमेज जाला. जवळ जवळ तेका ॲक्सिडंट स्पॉटा वयल्यान जवळ 20 मिटर तेका बरीच व्हेला. आनी मोस्टली ॲक्सिडंट हांगासर जाता आयज हो 6वो ॲक्सिडंट. आनी मोस्टली जे ॲक्सिडंट हांगासर पेट्रोल पंप जाल्या उपरांत हो 6वो ॲक्सिडंट जाला. हांगासर पेट्रोल पंप जाल्या कारण हांगासर ट्रान्सपोर्ट पार्किंग रोडारूच जाता. त्याच बरोबर तेचे जे बॅरिकेड आसा ते ड्रम लायल्ले आसा ते बी ते रोडार तेंकोन लायल्ले आसा. तेंचे जे जेन्ना रोड जेन्ना गाडी जेन्ना भायर सरता तेन्ना फूल जी खडी जी आसा पळय ती फूल रोडार येयल्ली आसा. ते 2 व्हिलरी जावं हांगासर तेजे ते निकाल पडटा तेन्ना ते बी हांगा गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी हांगासर दखल घेवची आनी ते कार खंय वयताली? कार ही एबीएस कार बेळगांवच्यान पणजे रूट सायड वयताली. आनी मोटरसायकल फोंडेच्यान तिस्कार रुटाक वयतालो. सकाळी 8 वरांचेर हांगासर एक अपघात जालो स्विफ्ट कार आनी 2 व्हिलरा मदीं. आनी ती स्विफ्ट कार आसा ती उजगांवच्यान फोंड्या वाटेन येताली आनी 2 व्हिलरा जी उजगांव वाटेन वयताली. आनी तो 2 व्हिलर चलोवपी आसलो तो मूळ गांवचो कर्नाटका रावपी आनी ताका सिरियस इंजरी जाल्ली आसा. आनी सद्या तेची स्थिती गंभीर आसा आनी तो GMCन एडमीट आसा. आनी सद्या पुलिसांनी फोंडा पुलिसांनी हांगासर येवन पंचनामा करून गाडयो बिडयो काडून जे स्विफ्टाचो ड्रायव्हर आहा ताका अरेस्ट केल्लो आसा. उजगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक.